संकेत भाई, हालीच तू सन्मान या कार्यक्रम व्हडलेशे तितून तुवें परफॉर्मन्स केला, तर एकंदर तू थंय मेरेन पावपा खातीर तुवें कितें केलें आनी तुका कशें दिसता? पयलीं म्हटल्यार येदी व्हडली ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका मेळ्ळी म्हटल्यार खूब बरें दिसता तेच्या खातीर म्हाका. आनी थंय पावपा खातीर एनी वीच वेज सनबर्नान गोवन्सा खातीर एक स्पेशल स्टेज केल्ली. थंयसर सगळे गोवन्स आसा पळय टॅलंटेड लोक, डीजेज, म्युजिशियन्स, सिंगर्स, हेंकां सगळ्यांक ऑपॉर्च्युनिटी बऱ्या पद्दतीन दिल्या टू शोकेस देयर टॅलंट. सो इट इज अ गुड इनिशिएटीव बाय सनबर्न एंड गोवा ट्युरिजम टू गिव दॅट स्टेज, म्हणजे ती स्टेज गोवन्सा खातीर दिवपा खातीर. सो हांवेंनूय थंय फर्स्ट डे दिसा इनॉग्रेशनाक परफॉर्म केल्लें आनी मागीर थंय म्हाजो परफॉर्मन्स बरो दिसलो आनी इट वॉज युनीक, समथींग युनीक. सो म्हाजो जो फ्रेंड आसा किरण, सो तो म्हणपाक लागलो आमी हो एक मेन स्टेजीर करया. सो तेच्या खातीर मागीर हांव मेन स्टेजीर परफॉर्म केलें मागीर ते लास्ट डे दिसा. सो आनी इट वॉज गूड ऑपॉर्च्युनिटी टू परफॉर्म, म्हणजे इतल्या व्हडल्या क्रावडा फुड्यान परफॉर्म करपाक हे बरेंच लकी म्हणटा हांव की हांव तितल्या मेरेन पावलो. त्या स्टेजीचेर म्हटल्यार एक युनीक टॅलंट आसचो पडटा तुजे कडेन, मोर इम्पॉर्टंटली इफ यू आर नॉट अ डीजे. आनी जर तूं डीजे आसलो जाल्यार मातसो म्हणजे खुबूच बरो आनी खुबूच अशे क्रावडाक इनवॉल्व करपी तशें. सो आमच्याय गोवान खूब अशे डीजे आसात, ते खूब बरे आसात आनी तेंच्यांनी आपलें म्हणजे नांव करपाक जाय टू रीच एट दीस लेवल अशें म्हाका दिसता. खूब टॅलंट आहा गोवान आनी म्हाका दिसता एक दीस आमचे गोवन्स खूब फुडें पावतले तशे इन सनबर्न मेन स्टेजीर परफॉर्म करतले डीजे आमचे. त्या स्टेजीचेर तू परफॉर्मन्स करतना तुका कशें दिसलें? वय त्या स्टेजीचेर खूब नावाजलेले आर्टिस्ट आसा पळय डीजे, ते परफॉर्म करतात. म्हणजे दिमित्री वेगस, लायक मायक, मागीर एफ्रोजॅक, ब्लॅक कॉफी, शान बीन, डीजे शान बीन. सो हे व्हडले व्हडले आर्टिस्ट परफॉर्म करता पळय, तेंच्या फुड्यान नाजाल्यार तेच ते स्टेज शेअर करता पळय, तेंच्या फुड्यान परफॉर्म करपाक खूबच म्हाका बरें दिसलें. आनी हांवें स्टेज शेअर केल्ली डीजे टॅरी मिको वांगडा. सो ती परफॉर्म करताली तेन्नाच हांवें तिचो स्पीड पेंटींग केल्लो ऑन मेन स्टेज. सो क्रावडा कडल्यान बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो, इवन ऑर्गनायजर्सा कडल्यान म्हाका बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. आयचे आमचे यूथ आसात तांकां कितें सांगूंक सोदता पळय तूं? हांव तांकां सांगूंक सोदता की तेंचें जें पॅशन आसा पळय, नाजाल्यार गोल आसा लायफान कितें जावपाक जाय, इवन स्पोर्ट्स पर्सन जावपाक जाय, नाजाल्यार डॉक्टर, इंजिनियर, नाजाल्यार आर्टिस्ट, म्युजिशियन, ते तेंच्यांनी गोल सेट करून आपूण फुडें वचपाक जाय आनी ते सोडप ना मदींच. म्हणजे आपणाक सक्सेस मेळना बाबा एक वर्साक आपूण केलें तें आनी मागीर जर सक्सेस मेळना जाल्यार सोडूं उपकार ना ते. यू शूड कंटिन्यू रिगार्डलेस ऑफ सक्सेस मेळटा काय ना. सक्सेस हो एक दीस मेळटलो, जितलें तूं हार्डवर्क करता तितलें तुका हे फळ मेळटलेंच. पयशा फाटल्यान धांवून कांयच फायदो ना. जर आपणाक पयशे मेळना म्हणून सोडपूय ना तें. यू हॅव टू कंटिन्यू. 1 वर्स लागतलें, 2 वर्सां लागतले, 3 वर्सां लागतले, पूण यू वील बी सक्सेसफूल जर तुवें हार्डवर्क केलें जाल्यार. थँक्यू. हांव किरण चंद्राक म्हणून सोदतां, तो ही वर्क्स वीथ V4U आनी तेणी म्हाजो टॅलंट स्पॉट केलो म्हटल्यार आय हॅव यूज टू वर्क वीथ हिम जे डिफरंट शोज. सो तेणी ही ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका दिली की हांव सनबर्नाच्या मेन स्टेजीर परफॉर्म करपाक. तेणी सनबर्नाच्या टिमीक अप्रोच करून हे सगळें करून घेतलें सो दॅट आय परफॉर्म ऑन मेन स्टेज. सो ही वर्क्स क्लोजली वीथ सनबर्न टीम. सो ते आनी अक्षता मांद्रेकर म्हणून तेची टीम आसा ती. सो तेंच्यांनी हे सगळे खटाटोप करून म्हणू शकता की तुमी सगळ्यांक अप्रोच करून सनबर्नाच्या टिमीक हो परफॉर्मन्स घडोवन हाडला गोवन टॅलंट ऑन मेन स्टेज. आनी त्याच बरोबर हांव थँक्यू म्हणू शकता गोवा ट्युरिजम आनी गोवा गव्हर्मेंटाक की त्यांनी गोवन टॅलंटा खातीर ही एक अशी वेगळी गोवन स्टेज ह्याच वर्सा घडोवन हाडली. सो दॅट खूब गोवन टॅलंटाक असो चान्स मेळ्ळो की अशें एशियाज बिगेस्ट म्युजीक फेस्टिवलान आपलो टॅलंट शोकेस करपाक. फुडलें ड्रीम कितें आहा पळय तुजें? म्हाजें ड्रीम आसा वर्ल्ड ट्रॅवल करपाचें, परफॉर्म करीत सगळ्यांक म्हाजी कला दाखोवपाक जाय आख्ख्या वर्ल्डाक. आनी गोंयचें जें नांव आसा पळय तें वर्ल्ड मॅपार म्हाका शो करपाक जाय इन दीस टॅलंट. गोंय सरकार तुमचे सारके आर्टिस्ट जे आसा तांकां हेल्प करता अशें दिसता तुमकां? हय करता, बिकॉज खूब अशे कार्यक्रम जातात गोवान जेणे गोवन टॅलंट आसता तो शोकेस जाता. जस्ट लायक म्हणजे
शिगमोत्सव म्हणू शकता तुमी, लोकोत्सव, मागीर आनी खुबशे कार्यक्रम आसा, फूड एंड वायन फेस्टिवल बीन तशें जाता पळय, ते ह्या कार्यक्रमान गोवन आर्टिस्टांक खूब शोकेस करता, टॅलंट शोकेस करपाचो चान्स मेळटा अशें. ओके. आनी गोवन्स जे आसता पळय आमचे टॅलंटेड लोक, तेंच्यांनी अप्रोच करपाक जाय टू शोकेस इन दीस टॅलंट्स आनी स्टेजीचेर. फर्स्ट डे तुवें परफॉर्मन्स केला त्या दिसा रोहन कवटे तो रिस्पॉन्स कसो आशिल्लो? फर्स्ट डे गोवा विलेज असलें पळय, तेचें इनॉग्रेशन आसलें तेन्ना रोहन कवटे सर येयल्ले. सो हांवें स्पीड पेंटींग रोहन सरांचेच केल्लें आनी ते अपसायड डावन केल्ले. सो तांकां तें खूब आवडलें आनी तेंचो बरो रिस्पॉन्स आसलो. तेंच्यांनी बरें एप्रिशिएट केलें म्हाका आनी तेंच्यांनी पेंटिंगूय ते व्हेलें, गिफ्ट केल्लें आमी तेंकां तें पेंटींग. आनी इवन ते आमच्या स्टॉलार येयल्ले, जो आमी स्टॉल घातलेलो फॉर सन्मान. खुबशे गोवन स्टॉल्स आसले थंय, फूड स्टॉल्स आनी इवन फ्ली स्टॉल्स आसले. त्या स्टॉलारूय येवन तेंच्यांनी बरें एप्रिशिएशन केल्लें.